In some parts of the world today, the Church is celebrating a feast in honor of Mary, Our Lady of Ransom. It's also known as Our Lady of Mercy, and though it's not part of our Mass calendar here in the U.S., I've always found the story behind it fascinating and inspiring. Hello, I'm Father James Kubicki with the story of Our Lady of Ransom. The year was 1218, when much of Spain was under Muslim control. The Blessed Mother appeared in 3 different visions to St. Peter Nolasco, a wealthy nobleman, St. Raymond of Peñafort, a professor of canon law, and King James I of Aragon. She asked them to start a new religious order known as the Order of Our Lady of Ransom, or the Mercedarians, whose purpose would be to liberate Christians who had been kidnapped and enslaved by the Moors. They were to do this by means of prayer and raising money to ransom the slaves. They even took a vow to give themselves up as hostages should all else fail in obtaining the release of their enslaved brothers and sisters. The work of ransoming Christians continued until 1779, when the last captive was released. Was that the end of the Mercedarians? No, for there is always the need to be ransomed from various enslavements. So they continue the work of helping people who are at risk of losing their faith and their lives because of new slaveries. They work in jails, marginal neighborhoods, among addicts, and in hospitals. Do you know someone who's enslaved to an addiction or who is in danger of losing their faith? Let's pray for them now. Mary, Our Lady of Ransom, intercede for those who are enslaved to sin in any way, and help them to find the freedom that God wants for His children. Amen. Quante persone, quante soffrono e muoiono per lotte di potere. Sono vite che il mondo rifiuta, come ha rifiutato Gesù, quelle che non entrano lì e muoiono. Quando venne consegnato nelle mani degli uomini, egli non trovò un abbraccio, ma una croce. Il Vangelo resta tuttavia parola viva e piena di speranza. Colui che è stato rifiutato e risolto è il Signore. Adesso, questa bella domenica, possiamo chiederci: so riconoscere il volto di Gesù nei più piccoli? Mi prendo cura del prossimo, servendo con generosità? E ringrazio coloro che si prendono cura di me? Preghiamo insieme Maria per essere come lei, liberi dalla vanagloria e pronti nel servizio.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू करता देव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां ह्याची मिसाची भेटीन ह्याची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मार्कुस फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जेरोनिमो तेओफिलो फेर्नांडीस आनी रोजा मिनिना रॉड्रिगीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया डेनिसा मिनेझीस आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची 400 वर्सांची समरमणेची उक्तावणेची आमी तयारी करता हे तयारेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कालच्या दिसाक वो आयच्या दिसाक म्हणूंक जाता इज्रायल आनी लेबनॉन हांचे मदें घेर सुरू जाल्लें आसा. मागुया देवा लागीं शांती जावंक आनीक हें झूज बंद जावंक झूज मुखार वचना जावंक पूण तांचे मदें शांती जावचे पासत आनी भोव करून ह्या झुजान जायतीं जाणां मरून गेल्यात आनी जायतीं जाणां जखमी जाल्लीं आसात. जायत्यांची घरां निसणटोन जावन काबार जाल्लीं आसात. मागुया ह्या लोकां पासत देवान तांकां आपल्या गोपान सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळूंक आनी जीं कोण कश्टवतात तांचे कश्ट लो जावंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. नाकेली आबेल पेरेरा, देवसा पिकेन मिनिनो फेर्नांडीस, दाबोली जुझे मारियो आफोन्सो, होली क्रॉस निनेट क्वाद्रूस, आल्तो दाबोली बार्तोलोमेओ साल्दाना, बिहाइंड एनएसडी मार्गरेट अफोन्सो, रेजिना मुंदी केनेट डिसुजा, आल्तो चिकाली हेलेना डिसुजा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा लागीं मागुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां तांकां हे पिडेंतलीं बरीं कर म्हूण सगळे दोतोर नर्सी आसात तांचेय पासत मागुया. तांचो परामोस तांणी बरे भाशेन करूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. जेजू बापाचो पूत आनी आमकां सगल्यांक आपल्या बापाचें भुरगीं करून एक फामील जावंक आपयता. बाबडीनो आमी देवाक आर्गां दिवया कित्याक आमकां ताणें आपल्या कुटुंबाची वांगडी केल्या. तरी आसतना पातका वरवीं आमी जायते फावटी ह्या कुटुंबांतलीं भायर सरून वेता. आमच्या सगल्या चुकींचे देवा लागीं आमी हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आमकां सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सुमिया कागलट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता कागलट कोर. सोम्या काकूत कोर. सुमिया कागलट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. मुन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या हातान राजाचें काळीज व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जायते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीत दिसत तरी काळजांचो ताव घेता तो सर्वेस्पर. सगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. मिंजाशीचे दोळे, गोरविश्ट काळीज, कोठ्यांची दिवटी हें सगलें पातक. मेहनत घेवन वावर करप्याच्यो
येवजण्यो सगल्यो फळां बरीत. उतावळायेन वावुरतल्याचो सगलो वावर निर्फळ. फोटकिरे जिमेन गिरेस्काय पुंजावपाची म्हणल्यार मरणा फाटल्यान धांवतल्यांचें उबतें पोलकेपण. खोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता. तो पेल्याक दोयाल दोळ्यांनी पळ्ळें ना. मस्कोऱ्यो करप्याचेर कास्त पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकोवन घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्यांचें घर चोत्रायेन पळयता आनी खोट्यांक तो निसणटणाक पावयता. जो दुबळ्यांच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकचो ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. तुजे कायद्याक कशें पाळचें तें म्हाका दाखय आनी तुजीं ओचोऱ्यां मोनान गळून नियाळटलो. आमचो जबाब, तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाळ्यांक आशेता म्हजें काळीज. तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. आमचो जबाब, तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समूट विस्वाशीपणान सांबाळटलों सदां काल निते काळी. आमचो जबाब, तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोल्लीं. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सरशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, समजुया आमी जेजू सारकीं. आयज आमी जेजू भाशेन जावया. जेजूच्या मोच्यांनी आमचे पांय घालया. जेजू सगळे कडेन फांकी जाल्लो, उलयतालो, तशेंच करण्यो करतालो, मिलाग्री करतालो आनी जायतो लोक ताचेशी येतालो. समजुया आमी जालीं ते भाशेन.
जेजूचे सुवातेर सगलो लोक आमचेशी येवंक सोदता, सगलो लोक खेट करून आहा, कितें तरी आमी करता बरें. आनी तुजी माय आनी तुजी भाव भयण जरी तर आयल्यान जाल्यार तूं कितें करतलोय? तूं बिजी आहा, सगले आहा, सगलो लोक सारको भरोन आहा, तूं फेमस, आनी तुजी माय आनी भाव भयण येयल्यात, कितें करतलोय? चिंतून पळयात. हांवूय चिंत्तालो, म्हजी माय, म्हजो पाय, म्हजी भाव भयण येयली जाल्यार हांव कितें करपाचो असल्या संदर्भान. आनी चिंतल्या उपरांत हांवें म्हाकाच म्हणलें, सारकें जेजून केलां तशें म्हजे लागीं जाल्यार जावचें नासलें. हांव एक्सक्यूज घेतलो, मातसो एक्सक्यूज घेतलो, आनी म्हजी माय, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजे पाय कित्याक येयल्यात तांकां इल्लोसो वेळ दिवपाक वयता आसलेलो, कित्याक ती म्हजी. लोक आहा तो म्हजो न्हय अशें न्हय, पूण जायते तेंपान हांव तांकां मेळना, हांव बिजी आसता, हांव हें कोत्ता, हांव तें कोत्ता, पावना घरा लागीं तांची खबर घेवपाक. आनी ती येयल्यात मुद्दम जाल्यार इल्लोसो वेळ काडटलो आसलो. जाल्यार जेजून हे भाशेन केलें तेन्ना कोणाक संदेश दिवपाक सोदता काय? आपली आवयक संदेश दिवपाक सोदता की तूं म्हजी माय आसूं, वो तुमी म्हजी भाव भयणां आसूं, हांव ह्या लोकां पासतूच, हें दिवपाक सोदतालो काय? हांवें चिंतीत जाल्यार म्हाका दिसना असलो संदेश जेजू आपले आवयक दिवपाक सोदतालो वा आपल्या भाव भयणांक दिवपाक सोदतालो अशें म्हाका दिसना. जाल्यार हो संदेश कोणाक? म्हाका दिसता हो संदेश खेरीत भाशेन आमकां आयज, हो संदेश लोकांक सगल्यांक. आनी संदेश सादो की तुमी सगलीं म्हज्या कुटुंबाची वांगडी जावपाक शकतात. म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण तुमी जावपाक शकतात, पूण फकत एकूच कंडिशन, चड कांय ना, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं, इतलेंच. एलिजिबिलिटी सिंपल, देवाचें उतर आयकतात तीं, म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. म्हणटूच एक आमंत्रण, एक इन्विटेशन, येयात म्हज्या घराब्याची वा म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या बापाच्या कुटुंबाची वांगडी जायात. त्या पासत ताचें आयकात, ताचें उतर पाळात. भाव भयणीनो, आमी हेज्यावन पयलीं हाचेर नियाळ केला. देवाचें उतर पाळप, जेजू सांगता तितलें करप सोंपें न्हू, अवघडाय आसात जायत्यो, मातशें डिफिकल्ट तें. पूण तें करीत जाल्यार आमी ह्या कुटुंबाची वांगडी जावपाक खूद जेजू आमकां आदार करता. इतलो की खुर्साचेर मरता आसतना ताणें आपली आवय आमची आवय करून दिली. जेन्ना ताणें जुवांक म्हणलें, ही तुजी आवय, कुटुंबाची वांगडी जाव म्हणल्यार बेश्टें फकत सांगलें आनी सोडलें ते भाशेन न्हू. आमी जायते पावटी भोव करून सेरमांव सांगता आसतना आमी जायत्यो वस्तू सांगता तुमकां, पूण जें कितें सांगलां तें सगलें करूंक तुमकां आदार दिवपाक आमचे लागीं घडना, जायना आमचे लागीं, तितले हात पावना आमचे. पूण सांगपाच्यो वस्तू आसा त्यो सगल्यो सांगून काडटात. पूण जेजू जेन्ना सांगता तेन्ना मातशें इल्लेशें वेगळें. जें कितें सांगलां तें करपाक तो आदारूय दिता, आनी खरेपणी आदार. आयज जरी तर हें आमंत्रण म्हज्या बापाची, तुमी भुरगीं जावपाक, कुटुंबाची वांगडी जावपाक, म्हजी भाव भयण जावपाक, आवय जावपाक, जाल्यार खुर्साचेर रावन जें जेजून केल्लें, आपली आवय आमची आवय करून दिली, तेन्ना आमचो संबंद घडलो. ह्या पासत देवाचें उतर आयकल्ली आनी देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाळलोली आंकवार मारिया आमची आवय जाता आनी आमच्या मुखार वेता आनी आमकां आपल्या शरणां घेता. तेन्ना भाव भयणीनो आमच्यान कुटुंबाची वांगडी जावपाक जाता. आनी आमच्या भारत देशान ह्या गेल्ल्या वर्साक जे व्हडले व्हडले इव्हेंट्स जावपाक लागलेले आसात, तातूंत एक उतर, वसुदैवम कुटुंबकम, वन अर्थ वन फॅमिली. आमी सगळीं एक कुटुंबाची वांगडी. लावदातो सी हातूंत पाप साहेबान आमकां किरीत भाशेन संदेश दिल्लो आसा, द अर्थ इज अ कॉमन होम. कॉमन होम म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं एका संवसाराची वो एक पृथ्वेची भुरगीं. आनी ह्या पासत आमची जबाबदारी जण एकल्याची आमी पाळपाक जाय, आमचें कुटुंब सारकें सांबाळपाक.
आनी जोण एकलो जरी तर आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमी घेना जाल्यार आमचें कुटुंब सांडटा, आमचें कुटुंब हालता दोलता पडटा. तर आयच्या दिसाक हे भेटेंत आमकां ही कृपा मागुया. आमी सगळीं एक कुटुंबाची वांगडी कशीं एकामेकाच्या सांगाताक एकामेकाच्या सहभागिलीपणान आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी हें मिसांव फुडें व्हरता आसतना आमचो भावार्थ थीर घोट सांबाळूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. Betoning गीत घेऊया C20 पेज नंबर 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा, थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नान वैभवान. उंचर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी आतां तांकां जय. उंचर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुट परगटुया तुझ्या कुसुमाकोनी पोनोचे गोडपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वचपिताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या एका कुटुंबाची वांगडी आमी. देव आमकां आपली भुरगीं म्हणून राखता, सांबाळटा, पोसता. तर आमी जण एकलो देवाची भुरगीं कशीं जेजू सांगता बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवतेक पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमी सगळीं
पोराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस ताचो बापूय आमचो भयणी आमी सगळीं सर्वेस पोराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस ताचो बापूय आमचो जसो हांवें केलाय तुमचो याक तुमी करता तितले बरे सांगता म्हाका पावले पोराक मोगे कामेकाचो जसो हांवें केलाय तुमचो याक तुमी करता Santa Maca Paule. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमची असक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडीनो, आयज सांजे पिलग्रीम क्रॉस आनी पोर्ट्रेट ऑफ मदर मेरी आयज आमचे फिरगोजेन भेट दिता आनी खेरीत भाशेन ही भेट आमच्या तरणाट्यां पासत आनी आमी सगळीं एक कुटुंब कशें आमच्या तरणाट्यां बरोबर आमी एकठांय जावपाक आयज सगल्यांक तुमकां उलो मारलेलो आसा. सांजेर 6 वाजता ही रीत आमचे फिरगोजेन सुरू जातली. तुमी सगल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आमच्या तरणाट्यां बरोबर भोव करून सगल्या तरणाट्यांक हाडची. हो एक सोयेक आमकां आख्खे पवित्र सभे लागीं एकवटान आमी रावंक, एकचारान रावंक आनी बाराबर मेळून आमी खुर्साची बोजवण, भोव पवित्र संस्काराची बोजवण करूंक आनी हो आशिर्वाद घेवंक. तर 6 वाजता ती सुरू जातली. तुमी येता आसतना तुमच्यो वाती आनी तुमचे पॅटिशन्स हाडचे म्हूण मागलेलें आसा. ती पॅटिशन जी आसा ती आमी भोव पवित्र संस्काराची बोजवण चलतना आमी जेजू मुखार खेरीत रितीन दवरतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन
संवसाराक बरो सोदितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. शेवटे गीत घेऊया F7 पेज 88. Jezus आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितिका दिवन चलया आमी परतून घराक ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितिका दिवन चलया आमी परतून घराक ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू चलो मोगार रस्तो आमी दोरया केल्या चाकरी जेजून केली केल्या चाकरी आमी कोरया केल्या चाकरी जेजून केली केल्या चाकरी